हाय, रुई कोयलो वास्को गोंय, कोंकणी उलोय, लंडन फुलोय. आयज म्हजो एक लेख, ताचें नांव कार्नावालाक मोगाचो निर्णय. कार्नावालाक मोगाचो निर्णय. ममता बेंगलोरचें आनी गोंयांत एक कंपनींत काम करूंक आयलोलें. फ्लॅटांत एकलेंच रावतालें आनी एक दीस मोडांत जेवणाच्यो वस्तू घेवंक तें आयलोलें. मोडांत पासोय मारतना ताची नदर एका रुपेश चेड्याचेर पडली. शेतान तो न्हेसून आसलो आनी बरो ग्रेस कसो दिसतालो. ममता: हॅलो, आय एम सिंगल. यू आर ऑल्सो डुईंग शॉपिंग हियर? रुपेश सगळो सोजाप जालो. आपल्याक ताणें मोगान वळखिलो म्हूण. रुपेश: I want to buy some important things for my business. ममता कळोन आयलें हाचें बरें व्हडलें बिझनस आसतलें आनी आपूण ताच्या मोगान पडटलें. ममता: माय नेम इज ममता एंड आय एम वर्किंग फॉर मल्टीनॅशनल कंपनी इन गोवा. रुपेशाचें ताचें उलोवप बरें लागलें आनी जायतो वेळ ती मोडांत उलयत आसलीं. मागीर तांच्यांनी एका दुकानार बसून कॉफी पियेली आनी एकामेकाचो मोबायल नंबर घेवन घरा परतली. परतून दुसऱ्या दिसा ममता एक बरो वेळ पडून रुपेशाक फोन केलो आनी जायतो वेळ हांसोन हांसोन आपलो बरो वेळ सारलो. फोनाचेर एकामेका लागीं उलोवन ती मोगान पडली आनी जायते दीस फोनाचेर भासाभास करतालीं. दोगांयकूय एकामेकाचें उलोवप बरें लागतालें आनी इतली मोगान घूल जाली की एक बरो सोय घेवन ती डेटीक वचोंक सोदतालीं. त्या दिसांनी गोंयांत कार्नावालाची परंपरा चलताली आनी दनपारचो मडगांव फ्लोट्स जावचो आसलो. त्या दिसा सकाळचें पणजे एका पार्कांत मेळूंक तांच्यांनी निर्णय केलो. रुपेश सदांच वेळार पावपी आनी येवन तो पार्कांत ममताची वाट पळयतालो. फोन केल्यार आपूण रोखडेंच पार्कांत पावता म्हूण जबाब दितालें. जायतो वेळ जाल्लो ममता पार्कांत पावंकूच ना म्हूण एका झाडाक कुशीक मोटरसायकल दवरलोली ताचेर तो बसून आसलो. जायत्या वेळान ममता पार्कांत आयलें आनी रुपेश सायकल घेवन आयला आनी ताचेर बसून आसा म्हूण अजाप जालें. ममता: तूं मोटरसायकल घेवन म्हाका डेटीक व्हरूंक आयलाय? हांव सोचमलो तूं बरो ग्रेस आसतलो कित्याक तुजो धंदो आसा म्हूण. तुवें म्हाका केन्नाच सांगूंक नाय तुज्या लागीं मोटर ना म्हूण. म्हज्या इश्टिणी न्हवऱ्या लागीं व्हडली व्हडली मोटरां आसात आनी तूं सारकोच गरीब म्हूण म्हाका कांयच खबर नासली. फोनाचेर तूं व्हडलें व्हडलें भाशणां करतालो आनी गरीब म्हूण केन्नाच कळयलें ना. तूं मोटरसायकलीन म्हाका कार्नावालाच्या फ्लोट्स पळोवंक मडगांव घेवन वेतलो. लोकांनी म्हाका पळयलें जाल्यार हांसूंक लागतलीं. रुपेश: बरें जालें तुवें तुज्या मनांतलें आयजूच सगळें सांगलें म्हूण. तूं धुडवांक लबदला म्हूण म्हाका खबर नासली. तूं एक धुडवकार बॉयफ्रेंड सोदता म्हूण म्हाका आयज कळोन आयलें. ममता: काडूच म्हाका संतोशान प्रपोज केल्लें आनी हांवें ताका कांयच जबाब दिलो ना कित्याक आयज तुज्या वांगडा डेटीक येतलें म्हूण. आतांच ताका फोन करून हांगा आपयता. ताच्या लागीं मारुती ऑल्टो कार आसा. हांव तुका आतांच ब्रेकअप करता आनी तूं म्हजी वाट सोड. आतां संतोशाच्या मोगान पडलें आनी ताका घेवन मोटरान मडगांव कार्नावालाक वेतलें. ममता फोन करून संतोशाक आपयता आनी तो रोखडोच पार्कांत पावता. जेन्ना संतोश पार्कांत पावता तेन्ना तो रुपेशाक पळोवन अजाप जाता कित्याक रुपेश जावन आसलो ताचो बॉस आनी तो ताच्या कंपनींत काम करतालो आनी दोगूय उलोवंक लागले. मागीर ममता संतोशाक विचारता तो रुपेशाक वळखता काय म्हूण. होय, आपलो बॉस तो आनी खूब ग्रेस्त म्हणून. दोगांय उलयता आसतना रुपेश मोटरसायकलीर वयलो उठलो आनी ताच्या हातांत चावी आसली ती थांबली. जाल्यार एक व्हडलें ऑडी मोटर रस्त्यार आसलें ताचे आवाज आयलो.
ममता कोडून आयलें तें ताचें सोबीत मोटर म्हूण आनी धांवून येवन रुपेशाक विचारूंक लागलें तें ताचें मोटर काय म्हूण. ताणें होय म्हूण सांगलें आनी तो मोटरांत वचून बसलो. ममता सगळेंच घुस्पलें आनी ताका परत विचारूंक लागलें की जाल्यार तूं मोटरसायकलीचेर कित्याक बसून आसलो. तो सांगूंक लागलो आपूण कितलो वेळ उबो रावन रावन पांय दुखले म्हूण मोटरसायकलीचेर बसलोलो. संतोष म्हजो एक कामदार आनी म्हजे कंपनींत काम करता. हें आयकून ममताक सगळोच घाम सुटलो आनी आपली चूक जाली आनी हात जोडून माफी मागूंक लागली. आपल्याक तुज्या मोटरान मडगांवां कार्नावालाक फ्लोट्स पळोवंक घेवन वच आनी आपूण तुजो खूब मोग करता. तेन्ना रुपेशान सांगलें आपूण फ्लोट्स पळोवंक एकलोच वेता आनी आयच्यान तूं आपली वाट सोड. ऑडी मोटर चालू करून एकलोच कार्नावालाक मडगांव रुपेश गेलो. देव बरें करूं.